अंजू आपल्या दोगांय भुरगीं गौरी आनी माधव हांच्या वांगडा आपलो संवसार चालयताले। लोकांगेर वचून अंजू घरातली गांवता ती कामां करून त्याच मानान जिवीत जगताले। गौरी आनी माधव शाळेत खेळामळार आनी खूबश्या कार्यावळींत वांटाकार जावन जैत मेळटाली। दोगांय भुरग्यांचे जैत हीच माझ्या घराची सोबितकाय आनी गिरासकाय अशें अंजूक दिसताले। खूबशीं दारां अंजूक बंद जाल्ली। एक दीस तर एकल्यान अंजूक जाप मारलें, आगो अंजू, फाल्यांच्यान तूं कामाक येवनाका आनी म्हाका एक सांग गो, शाळा बंद, तुगेली कामाय बंद, आतां तूं कितें करतलें? आतां खंय भुरग्यांची शिक्षणां तर ऑनलायनचेर जातलीं खंय। पळोवया कशें कितें जातलें तें। अंजून बारीक आवाजान जाप दिली। पावसाच्यो पावलो जसो घसा वता तश्योच अंजूच्या दोळ्यांतल्यान दुख्खाच्यो झोऱ्यो व्हांवताल्यो। पंढरीच्या विट्या, अरे पंढरीच्या विट्या, असोच कमराचेर हात धरून आनी असोच उबोरावन कितें पळयता? तूं देव मरे पाशेणी फातराचो, आनी तूं तरी फातर कितें म्हणो करूं शकता? आनी म्हाजो मनशाचो जल्म त्यातून गरीब। देवा फुड्या बसून अंजू उलयताले। हांतरुणा वयल्यान उठून दोगांय भुरगीं आपल्या आवय म्हऱ्यान आयलीं आनी दोगांय भुरग्यांक कळोन आयलें की आपली आवय देवा फुड्या बसून कित्याक रडटा ती। दादा दादा, शाळा सुरू जावपाचे दीस म्हऱ्यान आयले मरे। गौरीन आपल्या भावाक म्हळें, हय हय गौरी, हांव हाचेरूच चिंत्तालो। गौरी शाळा खंय बेगीन सुरू उगड्यो जातल्यो? म्हाका जाय दिसना आनी आवय कडेन तितले पयशे ना फोन घेवपाक। गौरी, आमी अशें केलें जाल्यार? दादू सांग मरे, खूब उत्तेजीत आसा आयकपाक। गौरी, आयक, शाळेंत जी आमकां पुस्तकां मेळटा ती आमी बरी वाचून काडुया आनी तातूंत दिल्लेलो प्रश्नाचो जापो सोदून काडुया। जशें शाळेंत योगा, खेळ, संगीत वेगवेगळ्या विशयाचो अभ्यास आमी असोच ह्या वर्सा करुया, दोगांय भाव भयण्यांनी थारायलें। ती तशी करपाकूय लागली। आपली भुरग्याची कला पळोवन अंजूच्या दोळ्यांतल्यान उमेदीच्यो झोऱ्यो व्हांवंक लागल्यो। जेन्ना ही खबर शाळेंतल्या शिक्षकांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी गौरीचेर आनी माधवाचेर भरभरून तोखणाय केली आनी टायम मेळटा तसो पळोवन गौरीचो आनी माधवाच्या घरा येवन तेंचो अभ्यासूय पळयलो। आनी जाणा दिसता न्हू, सगळ्या शाळेंतल्या शिक्षकांनी एकठांय जावन गौरीक आनी माधवाक आपलो डुडू मोडून एक फोन हाडून दिलो। अंजून व्हॉट्सॲप ओपन केलो आनी गौरीच्या आनी माधवाच्या शिक्षकांक सल्यूट केलो आनी पांय पडले आनी म्हळें, जशें दोतोर, पुलीस तशें आमच्या वांगडा शाळेंतली शिक्षक सुद्दां कोविड-19चे योद्धा जावन आसा, तांकां आमी सन्मान दिवंक जाय। तर इश्टांनो, ह्या काणयेची देख जावन आसा, मनशाच्या दुख्खान तेंको दिवपी एक हात देवाक पांय पडपी 2 हातां पेक्षा चड गरजेचे आसता। देव बरें दिसते।